पूण फॅक्ट लोकांक नाका म्हणजे तो एअरपोर्ट सस्टेनेबल करपाक लॉस येतलो देखून कमर्शियलाचेर भरून हाडटा हे सारकें आसा ही चुकीची न्हू व्हडली चूक तुमकां एक गजाल यू आर कन्विन्स्ड दॅट whole MOPA project is a brainchild of land mafia, or it was a sincere intention to start another airport and it turned out to be a operation of land mafia? I do not know खंयचे ते but at the moment it is land mafia. It is land mafia. At the moment. पण सुरू जाताना कसे सुरू जाल्ले that It can be a sincere idea also. maybe Turned out to be a land mafia. थंय एकदा एअरपोर्ट येता म्हणटे सगळ्यांनी जमनी विकती घेतल्यो आणि आज इतली इन्व्हेस्टमेंट करतकीर ते एअरपोर्ट नाल्यार त्या जमनीक काय वालोर ना या दृष्टींतल्यान तो सगळो प्रेशर तयार जाता असं म्हणटा आता ह्या हाजेर आमी ल्हानसो ब्रेक घेवया आणि खूब उलोवपाचें उरलां डॉक्युमेंट्स खूब आसात प्लस ह्या सरकारांतले कितली जाण जेन्ना एक लास्ट लढाई करपाचो वेळ येतलो तेन्ना कितली जाण गोवन्स फॉर दाबोळी ओनली बरोबर रावतले हाजेरूय आमी भासाभास करतले खंयच वचनाका 2 मिनटां भितर परत येता परत एक फावट येवकार तुमकां आमचे बरोबर आसा फादर एरमेत फादर म्हाका एक गजाल सांगात तुम्ही लँड माफिया म्हणटात कोण आसा ह्या लँड माफिया भितर जमनी कोणी विकती घेतल्यात गोंयकारांनी विकती घेतल्यात भायल्यांनी विकती घेतल्यात कोणी बिझनेसमॅनांनी विकती घेतल्यात काय एअरपोर्टाच्या भोंवतणी ज्यो काय कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट्स आसूंक फावो असली मनशांनी विकती घेतल्यात हांवें ते सद्याक हे हाडूंक ना पण आमचे लागीं डॉक्युमेंट कोणे जमिनी घेतलेले आसात ते आमचे आमी डावनलोड केल्ले आसा बट कितें तुमचो स्टडी कितें सांगता कोणी घेतल्यात गोंयकारूय आसात आनी भायले आसात दोनूय आसात तुका एक डिटेल्स हांव म्हजे लागीं आतां हांगा बरोबर पण तुम्ही म्हणटा कितें गोंयकार आसा जाल्यार गोंयकारांचे हातूंत भितर इंट्रस्ट आसात गोंयकारूय लँड माफिया भितर आसात गोंयकारूय आसात आनी दुसरे भायले आसात आनी दुसरे कोण आसात ते कोण ते आमकां सोदून काडूंक मेळना पूण नांवां आसात कोणी कोणी जमनी घेतल्यात हांची नांवां आसात हय लँड माफिया सारको जेन्ना तुमी आरोप करता तेन्ना एक गजाल सामकी म्हत्वाची की ही कॅबिनेटा भितर प्रपोजल गेल्लें जेन्ना रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन काडपाचें जालें तेन्ना हय कॅबिनेटा भितर सीएमान भायर येवन सांगलें की आवेर्तान भवनानीक अलिना बायन आपल्याक कांय क्वेश्चन्स विचारले आपण तांकां सांगलां आय हॅव सॅटिस्फायड दियर क्वेरीज बट वी वील होल्ड 2 मेजर मिटिंग्स वन इन वास्को अँड वन इन सालसेत अँड एक्सप्लेन टू द पीपल की बाबा हाका लागून मोपाक लागून फायदो कितें जातलो आनी मेन गजाल हांगा तुमच्या ऑपरेशन्साक आनी इकॉनॉमीक एक्टिविटी कसो अफेक्ट जावचो ना नाव दिस इज वॉट चीफ मिनिस्टर इज क्लियरली सेइंग आर यू ओपन फॉर दॅट अटेंडिंग दोज मिटिंग्स क्वेश्चनिंग द गव्हर्नमेंट ऑर यू जस्ट क्लोज युअर माइंड की नाकाच ते म्हणून आमी सरकारा लागीं सारकें बरोवन दिलां सीएमाक लेटर केल्या इनवायटींग हिम लेट अस हॅव ए पब्लीक डिबेट ट्रान्सपरंसी आसूंक जाय न्हू हे लोकां मुखार ते रायट आसा वो आमी रायट आसा ते लोकांक पळोवन दिवं कित्याक द गव्हर्नमेंट इज ओनली ए कॅरटेकर फॉर 5 years रियल स्टेक होल्डर जालो लोक बरोबर म्हणटच कॅरटेकर आसा ताणें आपणाक जाय तशें करप हें चुकीचें म्हणटच जेन्ना आमी लोकांना आपयले पब्लीक डिबेट करुया ते येवंक तयार ना नाव ही वॉन्ट्स टू कम टू द साउथ टू अरेंज 2 meetings टू क्लियर द apprehensions ऑफ द पीपल लोकांक कितें पिशार काडूंक सोदता there is not question of apprehensions सत खंय आसा सत पयलें उलोवया लोकांक ब्रेन वॉश करूंक येनाका सारखे सत आसा तें दाखोवंक घेव तुम्ही म्हणतात की स्टॅटिस्टिक्स आणि एक्झिस्टिंग रिपोर्ट्स घेऊन उलोवया दॅट इज एक्झॅक्टली म्हाका एक गजाल सांगात कॅबिनेटा भितर सद्याक सीएमान त्या दीस फक्त 2 जाणांची नांव घेतली आणि यू हॅव बीन प्रेशरायझिंग अलिना बाय ऑल्सो टू टेक अ फर्म स्टँड आणि बिकॉज शी इज अ पार्ट ऑफ द कॅबिनेट इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर हर टू कम आउट ओपनली अँड सपोर्ट यू इन दॅट वे हाऊ मेनी कॅबिनेट मिनिस्टर्स विल सपोर्ट यू जर फाल्यां परिस्थिती आयली की सामकी अटी तटीची लढाई करपाचें म्हणून कॅबिनेटांतले कितले मिनिस्टर तुमचे बरोबर आसतले आनी कोण कितले आसतले ते आय एम नॉट इन अ पोजिशन टू टेल यू पण म्हजें एकूच आवेर्तान बाबान कितली डॉक्युमेंटाची स्टडी केल्या जेन्ना आमी नावेली मिटींग केली आवेर्तान बाबान सांगिल्लें म्हजो लोक आसा तूं हांव आसा
आतां कॅबिनेट डिसिजन घेता तेन्ना ताचे लोकांचे स्टँड कितें तें तुवें सांगलें ही एन आर्लिना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट should have said we are not voting in the favor of this decision. They should have protested. They should have protested. It is not fact thing of clearing apprehensions. They should have stood because they are representing their constituencies and their constituents. I know cocksure they do not want MOPA. They want the Daboli to be retained. So have they voiced and taken a stand in favor of their people? So you are not happy with both of them? No, not at all. They have not taken the right decision because as a representative of the people, they should have represented in the cabinet. तुमकां कितें जाय तांणी ओपनली सरकाराच्या अगेन्स्ट भायर आयले जाय Against भायर यो म्हणना, neither do I call them to resign from the cabinet. No, not at all. But being there, you fight. आता माझे चर्चेचेर म्हाका कितें आय वायट आसा म्हणून I will fight for staying within the church. भायर सरून झुजचो ना. So put things in order where things are not in order. Why they are silent? Who is ruling Goa? तुम्ही किती म्हणतात तांची त्या दिसाक जे चीफ मिनिस्टरान सांगलें की दे वॉइस डियर कन्सर्न बी म्हणून इट वॉज जस्ट एन आय वॉश अशें दिसता म्हाका. It is quite possible that this man himself has told them, तूं अशें तियात्र करा, ड्रामा करा असलो. Is capable. जे इतले यू टर्न पळय घेतल्यात त्या प्रमाणे अशें दिसता दिस थिंग्स आर क्वायट पॉसिबल. तुम्ही म्हणतात तुमकां खबर ना की कितले कॅबिनेट मिनिस्टर तुमचे बरोबर फाल्यां रावतले हांव नकळो. तुमकां खबर ना आय डोंट नो. कितली सावथाचे पॉलिटिशियन्स तुमचे बरोबर रावतले हांवें पॉलिटिशियनांक म्हाका सगळ्या पॉलिटिशियनांनी सावथाचे सपोर्ट करता म्हणून सांगलें. फायनली कितले जाण येतले ते हांव नकळो. हांगा दिसता कशें न्हू गोंयांत सगळ्यांक मंत्र मारला काय दिसता. आमचे MLA आसात तांकां एकलो वन मॅन शो चलता गोंयांत. गोंयचें डिक्टेटरशीप चलता आनी कोण जाप काडटा सगळ्यांक बसयतात चूप जाप काडनाका उगी राव असो सिस्टम जाला गोंयांत चलता ती डेमोक्रेसी न्हू. तुमकां एक विश्वास आसा की फाल्यां जर हो मुवमेंट करपाक जालो लोक तुमचे बरोबर येतले Surely. कितले लोक तुमचे बरोबर येतले? म्हाका लोक आतां फादर वच मुखार या आमी रस्त्यार येवया म्हण कितलो लोक हांवें म्हणलें रस्त्यार येवपाक टायम जाय. फर्स्ट वी हॅव टू प्रिपेर द पीपल आनी म्हाका फोड मोड झगडीत तसली दॅट इज नॉट माय पीसफुली लेट अस डू बट देर आर लॉट्स ऑफ पीपल आनी खूब लोक येवचो आसा बिकॉज आमी लोकांक आतां उठयतले. सरकार जेन्ना म्हणटा की दाबोळी रिटेन करतले दाबोळी चालू दवरतले तेन्ना कोणाक टेन्शन घेवपाची गरज ना. तुमकां तो आर्ग्युमेंट पटना? कॅबिनेट डिसिजन घेतलां तें म्हाका जाय ताची बेजीस कितें उरतलो ऑन वॉट ग्रावंड कसले ताका आर्ग्युमेंटाचेर उरतलो. कॅबिनेट डिसिजन घेतलां आयज न्हू फाल्यां दुसरें डिसिजन घेवंक जाता. सो कॅबिनेट डिसिजन कॅन चेंज टुडे. आनी आमचो सरकार आतांच असो तो इज व्हेरी नोन फॉर टेकिंग यू टर्न्स म्हणटा. I am basing our argument on documents. So, म्हाका नॉट एश्युरन्सीस no, I not assure that has no value at all because पयलीं आदी तांणी तुमकां पयलें फादर दिसता की फाल्यां मुवपा जालें जाल्यार दाबोळी बंद पडटलोच म्हणून? 100% ना सरकारान बंद केलें ना जाल्यार सुद्दां आपुणूच बंद पडटलो. आपूच बंद पडटलो. कित्याक? आनी दाबोली मोपाय हें वयतलो लॉसार वयतलो कित्याक एज पर द ICAO report the MOPA to survive the air traffic has to be 24 million. 24 million जातली म्हणून सांगोच ना एज पर RFQ. सांगला RFQ सांगता त्या प्रमाणे इन 2045 it will reach 13.1. 24 खंय आसा? Almost half of what is required. What is required? So final analysis तुम्ही म्हणटा कितें की दाबोळी खड्ड्या घालतले आनी मुपाय खड्ड्या घालतले म्हणून? दोनूय त्रासान घालता. दोनूय त्रासान पडटा. आनी एअरपोर्टाची तर अशी दशा जाली द होल ऑफ द इकॉनॉमी ऑफ गोवा धब्यान गेली अशें म्हणजे म्हणणें. म्हाका सांगात आतां जेन्ना सरकार इज व्हेरी डिटर्मिन्ड टू गो अहेड विथ दीस तुमचो स्टँड आनी मुवमेंट हाजे मुखार कसो वतलो? नाव वी आर गोइंग टू द विलेजीस. आमी विलेज वायज जमाती घेतले लोकांक प्रिपेर करतले
आनी मागीर ते जाले उपरांत देन वील डिसायड ऑफ फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन सगळे आतां सांगूंक जायना बरोबर सांगूंक जायना न्हू थोडे भितर लिपून लिपून दवरूंक जाय सो यू आर गोइंग टू दी विलेज हय वन थिंग वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप आमी फुडें कित्याक जी कमिटी म्हजे लागीं आसा एकूय म्हज्या मेंबराक हिंदू क्रिश्चन आनी मुस्लीम आसा आमी कमिटीन एकट्याकूय पर्सनल सेल्फ इंट्रस्ट कांयच ना आनी 1.5 वर्स जालें आमी सगळे बरोबर एक मनान आमी आमचे मदीं झुजां झगडी नात वी आर ओनली डिस्कसींग वॉट इज रायट वॉट इज रॉंग सो वी आर स्टँडींग फॉर द ट्रूथ तुम्ही एकच गजाल सांगता सोपोवचे पयलीं हांव तुमकां एकच विचारता ते म्हळ्यार दिस इज गोइंग टू बी अ मास मुवमेंट शुअर वी आर गोइंग टू मेक इट यू आर गोइंग टू मेक इट येस यू आर गोइंग टू मेक शुअर दॅट गव्हर्मेंट डजंट फुलफिल ऑल इट्स प्लॅन्स रिगार्डिंग मुपा No, our main thing, we will see that government retains Daboli as the only international एज airport. द ओनली इंटरनॅशनल Only international airport. आणि जे कितें करपाचें आसा तें दाबोळी करात जाय जाल्यार वाह. कडच्यान घेयात जाय जाल्यार तांगे रेजिडेन्शियल क्वॉर्टर्स भायर व्हरात आनी जमीन हे करात पण कितें करपाचें तें दाबोळी करात Daboli kara. That is our stand. दॅट इज दॅट आणि ह्या मुद्द्याचेरच तुम्ही मास मुवमेंट उबो करपाक पळयता Sure. सो म्हाका दिसता खूब डिटेला भितर फादरान सगळे गजाली सांगल्यात स्टॅटिस्टिक्स दिल्या आणि तांचो सरकाराक अजून पर्यंत एकच प्रश्न आसा तुम्ही ओपनली येवन पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर आमचे बरोबर डिबेट कित्याक करनात एकदां बसया आणि ह्या गजालीचो सोक्षमोक्ष लावया कोण खरें कोण फट गरज आसा काय ना हे सगळे गोंयकारांक एक फावटी कळूं दी मास मुवमेंट उबो करपाचे फादर म्हणटात कितें जातलें तें पळोवचें पडटलें बट सद्याक एक गजाल हांगा क्लियरली दिसता की एक वटेच्यान सरकाराचो फर्म इंटेंट आणि दुसरी वटेच्यान स्टॅटिस्टिक्स आणि रिपोर्ट्स ह्या दोगां भितर जी तफावत दिसता तातूंतल्यान ह्या दोन्ही एअरपोर्टाचो रनवे खरेंच बांदपाक शकतलो काय मदींकूच कोसळटलो ते पळोवचें पडटलें फादर तुमी आयले आणि इतली बरी फ्रँक मुलाखत दिली थँक्स लॉट इट वॉज प्लेजर टॉकिंग तुमकां देव बरें थँक्यू करूं.